घर रिपेरिंगाक आणि नवी घरां बांधपाक सरकारान अटल आसरा येवजण चालीक लायल्या। हे येवजणे खाला घर बांधपाक सरकार आर्थिक मजत करता। हे पैसे हेर कामांक वापरल्यार कारवाय जातली म्हूण मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। तुमचे पैसे तुमच्या अकाउंटार घालतले पण तुमची सँक्शन लेटर दिवपाक तुमकां आपयतले। म्हणजे परत सांगता तुम्ही आतां कोणाक जर काम करून लायला पळय गवड्याक बीन न्हू तेका काम करून लाया, कोणाचें पत्र जर उदर हाडपाचें तेका लायात हांव सांगता 30 तारखे पयलीं पैसे 75,000 रुपया 100% तुमच्या अकाउंटार येतले। ही म्हाजी गॅरंटी आसा। जितक्या जाग्याचेर कॅम्प घेतल्या तितक्या जाग्याचेर मंत्री तुमचो गोंय भराचा भावात आसा, वेगवेगळे कडेन ह्या कॅम्पाच्या निमित्तान तोय स्वता वयता आपल्या स्टाफा बरोबर आनी सगळ्यांक पोट तिडकीन काम करून घेता। हे कित्याक उरलेले 75,000 रुपया 15 जून पर्यंत आमी दितले। 15 जून म्हणजे तुम्ही लक्षात घेयात एका म्हयन्यात तुमकां 1.5 लाख रुपया मेळटलो। म्हटल्यार ते बी कशें सांगता 75,000 रुपया घराक फोडलेल्याचो फोटो मारूंक जायो, ओके, ती बिलां लावंक जायी आनी परत तेजी रिसीप्ट असोच कॅम्प घेवन ते अशें सांगले तुम्ही वांगडाच दिवपाक जाय। तेज्या उपरांत उरलेले 75,000 रुपया गाडी घेवंक पयशे दिले जाल्यार येवचे ना। नातवाक ती गाडी घेवन दिवपाची नाही जाल्यार ते जायत न्ही जाल्यार आमी उरलेले 75,000 रुपया दिवचे ना। दिल्याचे सुद्दां परत घालतले। कोण जर सांगात आमकां गाडी घेतल्या म्हणल्यार ती गाडीच परत घालतले। हांव खोटें सांगना, थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आहा सरकार ज्या कामाक जे पैसे दिता ते त्याच कामाक ते पैसे यूज करपाक जाय, दुसऱ्या कामाक न्हू। म्हणून कृपा करून गोंयभरच्या लोकांनी समजचें 3 लाखाच्या सकयल जेचे इन्कम आसा ताणीच ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो। आमकां जर चुकून कळ्ळें कोणी जर चुकून कंप्लेन केली जाल्यार ताका ते पैसे परत रिवर्ट करचे पडटले। म्हणजे सरळ म्हणजे प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।